सोर शक्तीवन देवा बापाच्या भोव परिशुद्ध नावाक स्तुती मोहिमा आणि आराधना मोगाच्यान ह्या काळार एक गजाल जी आमी सगळीं एक सारखी आयकता ती येशू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या विशीं जावन आसा. येशू क्रिस्त परतून येदलो काय? ह्या प्रश्नाक लोक जायते तरेचे जबाब दितात. थोडी म्हणटात की येशू क्रिस्ताक मनशा रुपान परतून येवची गरज ना, म्हणजे कुडीन आनी रोगतान आमी हे सगळें आत्मीक पावंड्यार पळोवंक जाय. हांगा आदींच एक आत्मीक हाजीरपण आसा, ह्याच खातीर दुसऱ्या येण्या विशीं उलोवची आनी गरज ना. आनी थोडी म्हणटात की येशू क्रिस्त येवचो ना, आनी हेर थोडी म्हणटात की तो येवंक शकता, आमी नकळत. हेरां म्हणटली तो येवचो आसा तर ताका येवं दी आनी तो येतोच आमी पळोवया. आनीकूय हेर थोडी म्हणटात तो एके पावटी आयिल्लो, ताका लागून जाल्ली समस्या आजून पर्यंत काबार जावंक ना, तो परतून आनीक येवचो आसा काय? हे पोरी येशू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या विशीं जायत्या मनशांक एकदम वेगळी आनी विचित्र चिंतनां आसात. पूण जायतीं मनशां हाचेर मन दिनात. आयज मनशांक तो एक हुस्को दवरपाचो सारको विशय उरोंक ना. कित्याक पासत येशू क्रिस्ताचे येणें एक म्हत्वाचो विशय उरोंक ना? मोगाच्यानो येशू क्रिस्ताच्या येण्या विशीं मनशांक साबार वांकडो वो वेगवेगळो समज कित्याक आसा? हाचें एक मुखेल कारण म्हणल्यार येशू क्रिस्तान 2000 वर्सां आदीं सांगून दवरलां. मार्कू 12:24. आनी येशून परतीपाळून तांकां म्हणलें, परिशुद्ध पुस्तकान न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय? तर हांगा चुकोंक कारण तें हें, देवाचें शुभ वर्तमान वो प्रवाद्याची उतरां जाणा जावंक मनशांक कुशी ना आनी तांकां ती खबर ना. कारण लोकाच्या शुभ वर्तमानान 24व्या आवस्वेरान 40 आनी 5 वडीन येशू क्रिस्तान सांगलां की तुमकां तें जाणा जावंक जाय तर परिशुद्ध पुस्तकाच्या उतरांची समजणी मेळूंक येशू क्रिस्तान आमची मनां उक्तीं करूंक जाय. तेन्ना जाची मनां हे तरेन उक्तीं करूंक नात ती परिशुद्ध पुस्तकाची उतरां समजून घेवंक शकची ना. त्या पासत ती चुकीक सांपडटली. तांकां देवाचे पदवेची जाणविकाय ना देखून ती चुकी आदारतात. जायत्या मनशांक असल्या गजालींची आनीक आवडूच ना. हाचें कारण कितें काय? मोगाच्यानो तांकां पडला तो हुस्को फकत ह्या संवसारांतले जिणेचो. स्तोत्रकार तांकां विनाशी म्हणटात, जी तांचें हें संवसारी जिवितूच एक दायज म्हूण मानतात. मोगाच्यानो कारण ती संवसारी. ह्या संवसारांत तांचें नागरीकपण ती संवसारांतली. तांच्यांनी फकत संवसारी वस्तू विशीं चिंतूंक जाता. पूण स्वर्गार नागरीकपण आसलोल्या देवाच्या भुरग्यांक देवाचो पूत आनी देवाचो आत्मो कितें सांगता? तांणी सर्गीच्यो वस्तू सोदूंक जाय. येशू क्रिस्त वस्ती कोत्ता त्या स्वर्गार कितें आसा तें सोदात. विनाशी आनी दिसता त्या वस्तूचेर न्हय, बोगोर दिसनासलोल्या अविनाशी सर्गीच्या वस्तूचेर बोरवांसो दवरात. जांचें नागरीकपण स्वर्गार आसा त्याच देवाच्या भुरग्यांक ह्या सर्गीच्या वस्तूचेर बोरवांसो दवरूंक जाता आनी परिशुद्ध पुस्तकांतलीं उतरां जाणा जावन घेवंक फकत तांकांच मन आसतलें. मोगाच्यानो देवाचो पूत
ह्या पृथ्वीर आयलो तेन्ना ताणें आमकां ह्या संवसारी जिविता विशीं शिकवण दिवंक ना. हांगा कसो फायदो जोडचो, हांगा संपत्ती कशी जोडची, हांगा मोहिमा कशी लुंवची, हें सोम्यान आमकां शिकोवंक ना. भगोर येशू क्रिस्तान आमकां शिकयलां तें हे पृथ्वीर देवाची खोशी कशी करप, जे तरेन देवाची खोशी पूर्ण करून घेवंक आनी देवान आपल्या भुरग्यां पासत तयार करून दवरलोलें सासणीक देवाचें राज कशें आमच्यान जोडून घेवंक जाता तें. येशू क्रिस्तान देवाच्या राजा विशीं पूर्णपणी प्रवचन केलें. आमकां जर त्या देवाच्या राज्यांतल्या उतरांचो अर्थ जाणा जावंक शिकूंक आनी समजूंक जाय तर ह्या देवाच्या राजाची आमकां आशा आसूंक जाय. आनी हें देवाचें राज सासणीक म्हूण आमी समजूंक जाय. मोगाच्यानो, हे संवसारी जिवितूच भोव व्हड तें म्हूण मनशांक ताचेर भावार्थ दवरूंक लावन आनी हांगा आसा तेंच जिवीत म्हूण शिकोवन सैतानान मनशा कुळाक पाताळांत पावयला. जे भाशेन हांगा मोठ्या आनंदान बऱ्या धान दौलतीन आनी मोहिमेन तुमचें नांव सांबाळून दवरून सूख भोगून जिवीत जिवंक, तशेंच ह्या संवसारांत मनशां उजीर मोहिमा जोडून घेवंक तुका आनीक दुसरो वाटो नान. मरण जावन आसा सोत. Death is the only truth. ह्यो सगल्यो व्हड फोटी जावन आसात ज्यो सैतानान मनशांक सदांकाल शिकयल्यात. पूण मोगाच्यानो, सिराक 18वे आवेस्वरान 10वी वड आमकां शिकयता की सासणाच्या काळाशी म्हणजे देवाच्या राजाशी सोर करीत जाल्यार ही थोडीच वर्सां फकत समदिराचो एक उदकाचो थेंबो आनी रेंवेचो एक कोणो कसो. तर देवाचें राज कितलें व्हड तें आनी सगलें जें आमच्या बापान आमकां थंयसर तयार करून दवरलां तें देवाचें उतर आमकां स्पश्टपणी शिकयता. फकत जी हें देवाचें राज आशेतात तींच परिशुध्द पुस्तकांतलीं उतरां जाणा जावन घेवंक आनी शिकूंक आशेतात. मोगाच्यानो, येशू क्रिस्ताचें दुसरें येणें एक निश्चित दैवीक येवजण म्हूण परिशुध्द पुस्तकांत सुरवात ते शेवट मेरेन बरोवन दवरला. येशू क्रिस्तान जायते फावटी स्पश्टपणी सांगलां की तो परतून येतलो. धर्मदुतां उदेशीं देवाच्या परिशुध्द आत्म्यान आदींच सांगलां की येशू क्रिस्त परतून येतलो म्हूण. देव बापान आपल्या दुतांक पाठयले आनी सांगलें की येशू क्रिस्ताक परतून धाडटलो. तें म्हणल्यार तो ताचे कुडीन हे पृथ्वीर परतून येतलो म्हूण देवाचें उतर आमकां शिकयता. आनी प्रवाद्याची उतरां तपासल्यार जायतीं मनशां चिंततात की सगळीं प्रवाद्याची उतरां येशू क्रिस्ताच्या पयल्या येण्यांत पूर्ण जालीं म्हणून. तशें न्हय तें. परिशुध्द पुस्तकांतलीं उतरां वो प्रवाद्यांची बरोवपांत तपासल्यार सोडवणाराची देवाच्या पुताची 2 येणी आसात म्हूण आमकां दिसून येतली. येशू क्रिस्ताच्या पयल्या येण्यांत देवान प्रवाद्यां उदेशीं दिल्ल्या प्रवादपणांतलीं फकत 15% बाकितां पूर्ण जालीं आनी उरलोलीं 85% ताच्या दुसऱ्या येण्यांत वो तो परतून हे पृथ्वीर येता तेन्ना पूर्ण जावचीं आसात. ह्या विशीं प्रवाद्याच्या बरोवपांनी आमी स्पश्टपणी देखता. तर येशू क्रिस्तान परतून येवंकूच जाय. जुआंवाचो आवेसवो 14 वड 1 ते 3 सोमी
अशें म्हणटा. तुमची काळजां उचामोड जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत रावंक पुस्कोड सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलों आसलों. आनीक वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात. तर देवाच्या पुतान शेवटाच्या काळार आपल्या काश्या जाल्ल्यान आपल्या मोगाच्यान सासणीक ओमोर आनी अविनाशी कूड सयत देवाच्या राज्यांत म्हणजे आपल्या बापाच्या घरांत व्हरूंक ह्या पृथ्वीर पोत्तून येवंक जाय. तर देवाच्या पुताचें येणें एकदम निश्चित जावन आसा. 2000 वर्सां आदीं कितें घडलें? देवाच्या पुता विशीं आमकां कोडीत करच्या एक प्रमुख वाट देव तयार करता ती जावन आसा. देवाच्या पुता आदीं ताची वाट तयार करूंक कोणा एकल्याक तरी पाठोवन दिवंक जाय. तर येशू क्रिस्ताक ह्या दुसऱ्या येण्याची वाट तयार करूंक देव कोणाक तरी धाडटलो गाय. तशी वाट तयार करची गरज आसा गाय. वाट कशी तयार करची, खंयसर ह्या दुताक धाडचें, अशें वाट तयार करूंक कोणाक धाडचें, हे सगळे गूट सोर पदवेदार देवान परिशुध्द पुस्तकांतल्या पानांनी गुपीत सांबाळून दवरल्यात. मोगाच्यानो, जें कितें पयल्या येणयांत घडलां तें परिशुध्द पुस्तकांत बरोवन दवरलां. कित्याक ताच्या दुसऱ्या येण्यांत ह्या पृथ्वीर जियेतोल्यांक तें एक लिसांव जावचे खातीर. मोगाच्यानो, होरेब दोंगरार देवान इस्रायल पोरचे सोवें एक करार केलो, सांगोन मोइजेसा उद्देशीं हांव तुमकां दितां ते कायदे आज्ञा उपदेश तुमी पाळल्यार हांव तुमकां एक सोडवणार दितलो. ह्या करारा प्रमाणें देवान आपल्या पुताक धाडलो, पूण ताची तयारी करूंक 1500 वर्सां घेतलीं. सोडवणाराची भासावणी करतोच 1500 वर्सां उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडलो. पूण आपल्या पुताक धाडचे मातशे आदीं देवान एका प्रवाद्याक ताची वाट तयार करूंक धाडलो. हांगा मन दियात, त्या काळार थंय एक घोट सभा स्थापीत आसली. सभेचो श्रेश्ठ याज्ञीक, आतांचे भाशेन सांगल्यार पोप आसलो. हेर जायते याज्ञीक, महायाज्ञीक, विद्वान, धर्मशास्त्री, फारिझेव आनी सादुसी तेय आसले. त्या काळार थंयसर एक विस्तारलेलो गिरे सभेचो जमो आसलो. तरी पूण आमी शिकूंक जाय तें हें, देवाच्या पुताक वाट तयार करूंक देवान सभेच्या वडिलांक वो सभेच्या याज्ञिकांक वो हेर खंयच्याय विद्वानाक जांकां पोरजा श्रेश्ठ म्हूण मानता तांकां धाडूंक ना. ताणें पुताक पाठयला म्हूण कोलीत करूंक तांतल्या कोणाकूय देवान एक दूत कसो धाडूंक ना. न्हय म्हूण एका याज्ञिकाक, न्हय म्हूण एका अधिकाऱ्याक, न्हय म्हूण सभेच्या एका वडिलाक, भोगोर दुतां उद्देशीं कोणाकूच नाका जाल्ल्या सगल्यांनी सांडलोल्या कोणेच कसलेंच मोल दिवंक ना तसल्या थोड्या गरीब गवण्याक तो संदेश दिलो. मोगाच्यानो, हें एक सत जें आमी येशू क्रिस्ताच्या पयल्या येण्यांतल्यान शिकूंक जाय. त्या पासत ताच्या दुसऱ्या येण्यांतूय लोक चिंतता तशें खंयच्याय सभेच्या वडिलाक, जावं तो खंयचो एक याज्ञीक, जावं तो बिस्म, जावं तो पोप, पास्टर, तांतल्या कोणाकूय देवाच्या पुता खातीर वाट तयार करूंक धाडचे नात म्हूण आमी समजून घेवंक जाय. कित्याक पासत सोम्या खातीर वाट तयार करची? वाट तयार केल्या शिवाय सोम्यान येवंक जायना काय?
जायतीं जाणां चिंतात की एका बऱ्या सकाळच्या वेळार सोमी कुपाचेर दिसती पडटलो अशें घडून येवच्याक जायतीं जाणां वाट पळयोवन आसात. सोमी कुपाचेर येतलो तें सारकें, पूण एक म्हूणसुबीदार कसो म्हूणसुबी करूंक आख्ख्या परिशुध्द पुस्तकांत आमी पळयता की तो जेन्ना ह्या कुपाचेर येता तेन्ना कोणाकूच विस्वास दवरूंक वो देवाच्या पुताक स्विकार करच्याक वो सोडवण मेळून घेवंक थंयसर संदी आसची ना. बरयलोलें आसा की जेन्ना ती ताका कुपाचेर देंवून येता तो पळयतली तेन्ना मनशां व्हड्डें दाडावून भोव उयेल्यो मारून रोडटलीं आनी कितें घडपाक वेता ताचे भिरांतीन कापेरून थोट्टाकतलीं. तर तो एक सोडवंडार कसो कुपाचेर येवचो ना. पूण जशें येशू क्रिस्तान लुकाच्या शुभ वर्तमानांत सांगलां की जशें सोदोम आनी गोमोराच्या काळार आनीक नोवाच्या दिसांनी घडलें तेच परी निमाण्या दिसांनी म्हणजे सोर पदवेदाराच्या नेमलोल्या दिसाक घडटलें. तर त्या काळार कितें घडलें? नोवाच्या दिसांनी देवान सगळ्या मनशांक उदकाचे बुट्टेन नाश करून उडयली. पूण कास्त लावचे आदी जीं मनशां साल्वार जावचीं आसलीं म्हणजे जांकां देवान साल्वार जावंक विचून काडलोलीं तांकांच देवान संरक्षण दिलें. तशेंच संवसारांतल्या एका काळार सोदोम आनी गोमोरा हीं शारां देवान स्वर्गार्थां उज्याचो आनी साल्फराचो पावस धाडून नाश केली. जांकां साल्वार करूंक देवान येवजिल्लें आनी ती म्हणल्यार लॉट आनी ताची फामील. तांकां सुरक्षीत केल्या उपरांतूच सोदोम आनी गोमोरा शारांक शिक्षा लायली आनी तांचो नाश केलो. आनी मनशाच्या पुताच्याय दिसांनी तशेंच घडटलें. देखून दुश्टाची जोडटी करूंक आनी शिक्षा लावंक येशू क्रिस्त कुपाचेर येवच्या आदीं आपल्या काश्या आसलोल्यांक सोडोवंक आनी सुरक्षीत जाग्यार व्हरूंक ताणें ह्या पृथ्वीर येवंक जाय. मोगाच्यान ध्यान दियात. पयल्या येण्यांत आनी दुसऱ्या येण्यांत एक व्हड अंतर आसा. ताच्या पयल्या येण्यांत तो पातक्यांक सोडूंक आयिल्लो. देखून ताच्या त्या येण्याक व्हडलीशी तयारी करची गरज नासली, कित्याक सगळीं पातकी म्हूण शुभ वर्तमान गवायकी दिता. देखून तो एक पेकोंडार कसो आयलो, एक आधारी आनी एक सोडवंडार कसो. जी कोण सगळे तरेच्या पातकांत लबदोन आसलीं तांच्या खातीर, सांडलोल्या मेंढऱ्यां खातीर जी दुयेंस आनी पिडापीड भोगतात तांचे खातीर सांगून जी पिडेस आसा तांकांच की दोतोराची गरज म्हूण. आनी त्याच खातीर खास तयारी करून रावची गरज नासली. पूण ताच्या दुसऱ्या येण्यान येशू क्रिस्त येता तो सोमेस्तांची पातकां काडूंक न्हय, भोगोर देवाचे न्याय नितिवंतपणान पातक्यांची जोडटी करूंक आनी शिक्षा लावंक आनी ह्या शुभ वर्तमानांत बरोवन दवरलोल्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी तशेंच जी कोण ताची वाट पळयोवन आसात तांकां साल्वार करूंक. देखून आमी ताच्या दोनूय येण्या विशीं आसा तो फरक वळखून घेवंक जाय. त्या पासत मोगाच्यानो आमी एकदम सादूर रावंक जाय. जशें 2000 वर्सां आदीं जेन्ना येशू क्रिस्त हे पृथ्वीर आयलोलो तेन्ना हे पृथ्वीर जियेल्ले विद्वान फसले तशे आमी फसूंक नाका म्हूण. हाचें कारण कितें? मोगाच्यानो त्या काळाच्या याज्ञिकांक आनी विद्वानांक क्रिस्ताच्या येण्या विशीं वेगवेगळो समज आसलो.
विचित्र गजाल म्हणल्यार ही सगळी कल्पना ते परिशुद्ध पुस्तकाचीच बाजू घेवन येवजितात. देवाच्या उतराची बाजू घेवन तांणी लोकांक जायत्यो वस्तू शिकयल्यो. क्रिस्त वसो येतलो वो तसो येतलो. क्रिस्त बेथलेहेमांत येतलो. क्रिस्त एक राजकीय पॉलासींत येतलो. तो दाविदाच्या घरांत येतलो. तो राजा जातलो. आमकां गुलामपणांतली सोडयतलो आनी असल्यो जायत्यो गजाल्यो. पूण कितें घडलें? तांणी शिकयलोलें ते प्रमाणे येशू क्रिस्ताक धाडूंक ना. तर कित्याक तशें परिशुद्ध पुस्तकांत बरोवन दवरलां? त्या काळाच्या मनशांक ताचो फायदो जालो काय? ना. तर कोणाक फायदो जाता? जेन्ना येशू क्रिस्त परत येता तेन्ना हे पृथ्वीर जियेतल्या देव भुरग्यांकूच तो फायदो जातलो. मोगाच्यानो आयजूय जायत्यो सभा विद्वान वडील धर्म शिकोंडार शिकोण दितात की सोमी वसो येतलो. सोमी थंय येवन उबो रावतलो. सोमी जैतुनाच्या दोंगरार येतलो. सोमी मोडबार दिसतलो. सोमी अशे भाशेन येतलो. सोमी त्या वाटेन येतलो आनी आदी. पूण देवाच्या पुताचें दुसरें येणें अशें जावचें ना. पूण देवाच्या पुताचें दुसरें येणें कशें आसतलें तें ह्या परिशुद्ध पुस्तकांत बरोवन दवरलां. जशें पयलें येणें एक गूट जावन आसलो त्याच परी दुसरें येणें एक गुदाड सोत जावन आसा. 2000 वर्सां आदीं तो येवन जायतो काळ बोलोंदल्या उपरांत सोम्याचो अवतार कसो जाल्लो आनी फाटीं तेन्ना कितें घडलें तें परिशुद्ध आत्म्याच्या आदारान पोरचें कळून आयलें. येशू क्रिस्त ह्या संवसाराचेर जियेलो तेन्ना ताचे अवताराची आनी पयले येण्याची कोणाकूच खबर नासली. न्हय म्हूण ताच्या शिसांक तांकां कांयच समजूंक नासलें. तर ताच्या पयल्या येण्याक परस दुसऱ्या येण्याची वाट तयार करप चड म्हत्वाचें जावन आसा. कित्याक येशू क्रिस्त असोच खंयच्याय सुवातेर येवचो ना. पूण लोकांच्या एका जम्या खातीर जी संपूर्ण तयारी करून ताका रावतात. आमी हें इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 22 50 आनी 20 वडीन पळयता. पूण आपली पातकां सोडून दितात त्या जेकोबाच्या गोराणांतल्यान सोडोवचे खातीर जियोनांत एक सोडवंडार येतलो. पूण हें ताच्या पयल्या येण्यांत घडूंक ना. ताच्या पयल्या येण्यांत पातक सोडून आसात तांचे पासत तो येवंक नासलो. बोगोर सांडलोल्या मेंढऱ्यां खातीर जीं पातकाक लब्ध नासली तांचे पासत तो आयलोलो. पूण ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयारी करून ताची वाट पळोवन आसलोल्या लोकांच्या एका जम्या खातीर तो येतलो. तर आमी अशीं तयार जावंक कितें घडूंक जाय? मोगाच्यानो सोम्याच्या दुसऱ्या येण्या विशीं सांगतना जायतीं म्हणटात की सोमी चोरा भाशेन येतलो. देखून खंयचेय घडये खातीर आमी तयार आसूंक जाय. पूण तीं हें अशें बेस्तेंच सांगतात. फाटल्या 2000 वर्सांचो इतिहास पळय. कोणूच केन्नाय हे भाशेन तयार जावंक ना. देखून ही भासाभास फोटीची जावन आसा. ही भासाभास चुकीची आनी थंयसर दुसरे गोवायकेची वो पुराव्याची गरज ना. देखून मोगाच्यानो एके पिळगेन येशू क्रिस्ताक प्रमाणीकपणी तयार जावंक जाय. तर जे पिळगेंत आमी जियेता तेच पिळगेंत सोमी येतलो म्हूण तांकां एक स्पश्ट मजबूत आनी तीर खात्री आसूंक जाय. सोमी हे पृथ्वीर आमचे मदें उगडापो जातलो म्हूण देवातावन तीर खात्री आमकां मेळ्ळ्यारूच आमच्यान सोम्याच्या येण्याक खरेपणी
तयार जावंक जातोलें. आयज पर्यंत खंयचोय जोमो असो तयार जावंक ना. आनी कोणूय आपूण तयार आसा म्हूण समजता जाल्यार ती एक फट. कित्याक तांच्या कोणाय सोवें येशू क्रिस्त आजुनूय येवंक ना. तर हे तयारीची गरज कित्याक? मोगाच्यानो, जेन्ना आमी एम्परर इमॅन्युएलाची सभा येशू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या विशीं सांगतात तेन्ना जायतीं जाणां खेबडायो करतात आनी आमकां गुन्यांवकारी करतात की आमी देवाक नाकारला आनी येशू क्रिस्तान दिल्ली सोडवण नाकारली आनी आतां आनी कसल्यायची तोरी वाट पळयतात. जें कितें खुद येशू क्रिस्तान सांगलां तेंच आमी तांचे विशीं म्हणटा. सोर पदवेदाराची शक्ती वो परिशुद्ध पुस्तकांची उतरां नोको देखून तुमचे सोवें चूक घडची. मोगाच्यानो, परिशुद्ध पुस्तकांतलीं उतरां तपासल्यार जायत्या सुवातींनी तें बरोवन दवरलां. आमी सोडवण जोडली. पूण त्याच परिशुद्ध पुस्तकांत जायत्या जाग्यांनी बरोवन दवरलां की येशू क्रिस्त आयल्या उपरांतूच आमकां एक सोडवण आजून मेळची आसा. तर तयारी करचें हाचें म्हत्व कितें तें आमी आतां पळयता. येशू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावप. तशें तर आजुनूय आमकां एक सोडवण मेळची आसा. 2000 वर्सां आदीं आमकां मेळ्ळोली ती सोडवण कसली जावन आसा? पातक्याच्या बोगसोण्याची सोडवण ती. फकत एक एडवान्स कशें. ज्या दोर्मदूतांक ही सोडवण मेळ्ळी ते हे सोडवणीचो पूर्णताय मेळूंक विलाप करतात. जायत्या सुवातींनी देवाच्या आत्म्यान बरोवन दवरलां की आमकां आजून सोडवण मेळची आसा. सोमी सोडवणदार येता, ताका सोडवणदार कसो म्हूण आमी रावूंक जाय. कसली सोडवण ती परिशुद्ध पुस्तकांत बरोवन दवरलेली आसा. मोगाच्यानो, पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत देवाच्या परिशुद्ध आत्म्यान सोबेच्या पयल्या फुडाऱ्याक बरोवंक लायलां. पयलो पेद्रू, पयलो हावेसवर 5वी वड. तुमी भावार्थान येशूक मानून घेतात देखून देव तुमकां आपले पदवेन राखून दवरता. अशें तुमकां तयार केल्ली सोडवण भोगूंक तुमी आशेवून रावतात. काळाच्या शेवटाक तो ती तुमकां उगडापी करतलो. तर हे सोडवणेक कोणें तयार जावंक जाय आसलें? शेवटाच्या काळार उगडापी करूंक तयार करून दवरलेली एक सोडवण आसा. ते सोडवणे खातीर देवान सांबाळून दवरलेल्या जोम्यान येशू क्रिस्त पोत्तून येतलो तेन्ना तयारी करून रावंक जाय. जर येशू क्रिस्त येवचो आसा आनी ही सोडवणेची पूर्णताय दिता जाल्यार ह्या असल्या एका पोरजेच्या जोम्यान तयार आसूंक जाय. ताका राजा म्हूण घेवंक एक चक्रवर्ती, एक देव आनी जसो न्हवरो म्हूण मानून घेवंक. तांच्या मोदेकांत सोमी दिसती पडटलो. थोर मोगाच्यानो, ह्या पृथ्वीचेर एक तयारीची गरज आसा. कशे भाशेन देव तयारी करता? आमकां तयार करूंक देवान कोणाक तरी धाडूंक जाय. देखून मोगाच्यानो, जो वावर देवा बापान येशू क्रिस्ताक दिल्लो तो 2000 वर्सां आदीं संपूर्ण जावंक ना. कोलोसकारांक पयल्या हावेसवर 22व्या वडींत आमी पळयता. जेन्ना सुर्गीचो बाप मोहिमेन दिसती पडटलो तेन्ना येशू क्रिस्त एक निरपराधी, शुद्ध,
परिशुद्ध कोत नासलोली अविनाशी व सासनीक तोरणाटी आसलोली पोरजां देवाच्या हातांत भेटयतलो. म्हणजे देव जे स्थितींत पोरजेक एदेनाचे बागेंत येवंक आशेता ते स्थितींत जेन्ना येशू क्रिस्त हे पोरजेक बापाच्या हातांत भेटयता तेन्नाच की येशू क्रिस्ताक दिल्लो वावर वो सोडवणेची कोरणी संपूर्ण जाता. ही कोरणी संपूर्णायेक पावोवंक ताणें परतून येवंक जाय. जी पोरजां वो जोमो तयारी करून आसात आनी आशेवून ताची वाट पळयतात तांचे तांय ही कोरणी संपूर्ण जातली. तर खंयचे पिळगेंत देवाचो पूत उगडापो जातलो? देवाचें उतर गोवाय दिता की हें काळाच्या शेवटाक घडटलें. तर त्या पिळगेंत रावतल्या एका जोम्यांक येशू क्रिस्त कूड आनीक रोगत घेवन हे पृथ्वीर परत आयला म्हूण तांकां कोडीत करूंक जाय. म्हणजे ही बरी खबर तांकां परगटूंक जाय. सोमयाच्या येण्याक कशे तरेन आमी तयारी करूंक जाय? शुभ वर्तमानाच्या परगटणे उद्देशीं. हें शुभ वर्तमान कसलें हाचे विशीं देवाचें उतर कितें सांगता? ही देवाची शुभ खबर जावन आसा देवाची परगटणी की येशू क्रिस्त राजा आनी चक्रवर्ती म्हूण तुमचे वयर राजवट चलोवंक येता. रोमाकारांक 10व्या आवेस्वरांत 14 ते 17 वडींत आमी वाचता की धाडल्या शिवाय परगट करूंक शक्य ना. तर देवानी शुभ खबर सादवार्ता परगटूंक एका मनशाक धाडूंक जाय. परिशुद्ध पुस्तकांत असल्या एका मनशा विशीं बरोवन दवरलेलें आसा. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 50 आनी 2 आवेस्वरांत 7वे वडींत आमी पळयता. कितलीं म्हूण सोबीत पावलां ती दोंगरा वयल्यान चलून येता ताची शुभ संदेश तो घेवन येता. दिवंक येता शांतीची खबर, सोडवण परगट करता. जियोनाक तो अशें म्हणटा, तुजो देव राजवट चलयता. तर ह्या दैवीक सेवेंतल्यान ह्या सासणाच्या शुभ वर्तमानाच्या परगटण्यान म्हणल्यार सादवार्ता व शुभ खबर हातूंतल्यान देव आमकां आपल्या पुताच्या दुसऱ्या येण्या विशीं कोडीत करता. 2000 वर्सां आदीं लेगून हें अशें आसलें जेन्ना देवाच्या पुताची परगटणी करून जुवांवान ताची वाट तयार केली. तेन्ना देवाचो पूत हे पृथ्वीर आसलो. पूत उगडापो जावचे मातशे पयलें जुवांवान ताची परगटणी केली. तशेंच दुसऱ्या येण्याकूय देवाचो पूत हे पृथ्वीर आयला उपरांत ताची वाट तयार करूंक आनी तो परत आयला म्हूण आमकां कोडीत करूंक एकल्याक उगडापो करूंक जाय. मोगाच्यानो आपल्या पयल्या येण्याक येशू क्रिस्त एक राजा कसो येवंक ना. खरेपणी आपूण कोण तो उगडापो करूंक ताणें कोणाकूच दिवंक ना. जेन्ना जायरुसाच्या दुवेक मेलेल्यांतली जिवंत केली तेन्ना हाचे विशीं कोणूच उलयना जावंक ताणें फर्मायलें. तो कोण तो देंवचाराक कोडीत आसलें म्हूण बरोवन दवरलेलें आसा आनी तांकां ताणें उलोवंक दिवंक ना. तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण देवान पेद्रूक उगडापे केले. आपूण क्रिस्त म्हूण उगडापो करूंक वो ताचे विशीं उलोवंक ताणें तांकां माना केलें. ताबोर दोंगरार रुपांतराच्या वेळार ताणें पेद्रूक
जुआवाक आनी जाकोबाक शिटकावून सांगलें की मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो जिवो जालो पर्यंत हाचे विशीं कोणाशींच उलोवचें न्हय म्हूण. तो क्रिस्त देवाचो पूत आनी तो राजा म्हूण जल्मला हें सोत कोणाकूच उगडापें करचें न्हय म्हूण सोम्यान तांकां शिटकावून सांगलें. हाचें कारण कितें? जुदेव लोक हें वळखले जाल्यार ताका धरून ते राजा कोत्तले आसले. ताच्यान आमचे पासत खुर्सार मरूंक ना म्हूण सोडवण दिवंक जावचें नासलें. ह्याच पासत हें सोत धांपून दवरलें. पूण दुसऱ्या येण्याक तो राजा जावन येता. तो सगळ्या पोरसांचेर लोकणाचे बेतकायेन राज करूंक येता. तर ह्या पोरी तो येवच्या पयलीं एकल्यान ही परगोडणी आमकां करूंक जाय. चोत्राय हो जावन आसा तुमचो देव, तुमचो सोमी. तो राजा जावन तुमचेर राजवट चलोवंक येता. तर हें सगळें परगोटूंक देवान कोणाक एकल्याक तरी धाडूंक जाय. हो मनीस जावन आसा तो एकलो जो दुसऱ्या येण्याक देवाच्या पुताची वाट तयार करता तो. आनीक हो जावन आसा देवाचो दूत जो सासणाचें शुभ वर्तमान हो सादवार्ता परगोट करता तो. मोगाच्यानो मालाकी आवेसवर्तीन पयले वडीन अशें बरयलां. पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी म्हजे मुखार पाठयता. आयकात, म्हाका वाट तयार करूंक म्हज्या दुताक हांव म्हजे मुखार पाठयतलों. सगळीं जीं येशू क्रिस्ताचेर भावार्थ दिवतात तांकां खबर आसा की 2000 वर्सां आदीं ताची वाट तयार करूंक आयलोलो तो एकलो मनीस जावन आसा जुआंव बाप्तिस्त. पूण हें जुआंव बाप्तिस्ता विशीं बरयलोलें आसा काय? जुआंवाच्या पुस्तकांत आवेसवर 1:6 वड सांगता, देवान एका मनशाक पाठयलोलो ताचें नांव जावन आसा जुआंव. तर जुआंव बाप्तिस्ताक देव बापान धाडलोलो. पूण मोगाच्यानो जुआंव बाप्तिस्तान देवा बापाक रस्तो तयार करूंक ना. बोगोर ताणें येशू क्रिस्ताक रस्तो तयार केल्लो. आनी हांगा बरयलेलें आसा, पळयात, हांव म्हज्या फुडें म्हजी वाट तयार करूंक म्हज्या संदेशकाराक धाडटां. तशें तर जुआंव बाप्तिस्ताक येशू क्रिस्तान धाडूंक ना. देखून एक वस्त आमकां स्पश्ट जाता की जें कितें हांगा बरोवन दवरलां तें जुआंव बाप्तिस्ता विशीं न्हय. बोगोर तें एक दुसऱ्या विशीं जावन आसा. एकलो जाका देव बाप आपल्या पुताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार पाठयता. तो खूद जावन आसा तो एकलो जो देव बापाच्या मोहिमेवंत येण्याची वाट तयार करतलो. देखून रस्तो तयार करता ताचे विशीं देवाचें उतर वाचल्यार शेवटाच्या काळार येशू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्यात सोडवणदाराची वाट तयार करूंक देव एका मनशाक पाठयता म्हूण आमकां स्पश्ट जाता. तर मोगाच्यानो जेन्ना फकत तो एकलो जो वाट तयार करता तो आमच्या मदें हें परगडूंक येता आनी आमी तो सांगता ताचेर भावार्थ दवरतल्यांव, तेन्नाच आमी आमकां तयार करूंक पावतल्यांव. मोगाच्यानो जीं कोण तयारी करून ताका आशेवून रावतात फकत तांकांच देव वाटायता म्हूण आमी पळयलां. तर तो एकलो जो वाट तयार करता तो आयलो काय? होय, तो आयलो. मोगाच्यानो एकलो आसा जाका येशू ख्रिस्त
मनशाचे कुडीन आनी रोगतान आयलो आनी ताचें नांव इमान्युएल म्हूण हे परगटूंक देवान धाडला. तो जावन आसा इजायास प्रवादी. ताका संवसार जोजफ पुनार म्हूण वळखता. एकलो जाका संवसारान नाकारलो तो सोर शक्तिवंत देव बापाचो प्रवादी म्हूण देवान साक्ष दिल्या. एक व्हडतो आनी ताच्या दृश्टीन विस्वासी प्रवादी म्हूण देवान साक्ष दिल्या. मोगाच्यानो, जुवांवाच्या जल्मा आदीं देवान आज बोडव्या वरवीं संदेश दिलो की तो देवाच्या पुता खातीर एक जोमो तयार करतलो. पूण जुवांव बाप्तिस्तान अशें करता तें आमकां दिसना. जुवांव बाप्तिस्तान सोम्या पासत एक जोमो तयार करूंक ना म्हूण ताचे आदिनूय तांकां करूंक ना. धर मोगाच्यानो, हें ताच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार देवान धाडलोल्या इजायास प्रवाद्या वरवीं पूर्ण जाता. तर देवाच्या पुताक जो परत कुडीन आनी रोगतान आयला ताका स्विकारतलो जाल्यार आमी ताची वाट तयार करूंक आयला त्या संदेशकाराक आमी स्विकारूंकूच जाय. ह्या संदेशकारान आमकां कितें सांगलां? देव बापाचो पूत परत कुडीन आनी रोगतान ह्या संवसारांत आयला आनी तुज्या आनी म्हज्या भाशेन ह्या संवसारांत जियेता म्हूण इजायास प्रवाद्यान हे सासणाचें शुभ वर्तमान म्हणजे सद्वार्ता परगट केला. ताणें ह्या संवसाराक परगटलां की पळयात, देवाचो पूत चक्रवर्ती जावन येता. रायाचो राय जावन, सोडवंडार जावन, न्हवरो जावन ताका तयार करून दवरलोल्या जोम्या खातीर येता. ताणें अशें ह्या संवसारांत परगटलें की आयकात, ताचे उपरांत तो एक मनसुबेदार, एक फारीकपण घेवपी कसो म्हूण दिश्टी पडटलो जो नुस्त्याचो बदलो घेतलो. ताणें ह्या संवसाराक सोडवणेची आनी शिक्षा लावची खबरे विशीं परगटणी केली. देवाचो पूत दिवचो आसा ती सोडवण ताणें उगडापी केली. मोगाच्यानो, देखून 2000 वर्सां आदीं देवाच्या पुतान अशें म्हणलां. जुवांव 13:20. हांव तुमकां सत सांगतां, हांव धाडटां ताका मानून घेतात तीं म्हाका मानून घेतात, आनी म्हाका मानून घेतात तीं म्हाका पाठयला ताका मानून घेतात. मोगाच्यानो, जे कोणाक हांव धाडटां तांकां जीं मानून घेता अशें हांगा बरयलोलें ना. बगर जीं हांवें धाडला त्या एकल्याक मानून घेतात तीं अशें हांगा बरयलां. 2000 वर्सां आदीं येशू क्रिस्तान धर्मदुतांक धाडले म्हूण आमी जाणा. पूण आमी हांगा मानून घेतात ह्या उतराचेर लक्ष दिवंक जाय. मानून घेवप म्हणल्यार कितें? जीं कोण आमचेशीं येतात फकत तांकांच आमच्यान मानून घेवंक वो स्विकारूंक जाता न्हय. येशू क्रिस्तान धर्मदुतांक धाडले आनी तांणी ताचे विशीं शुभ वर्तमान परगटलें. पूण येशू क्रिस्त जाणी धर्मदुतांचें आयकलें तांचेशीं गेलो काय ना. तर येशू क्रिस्ताक मानून घेवंक ताणें आमचेशीं येवंक जाय. ह्या उपरांत ताणें धाडला त्या एकल्याक मानून घेवंक त्या धाडलोल्या संदेशकारान आमचेशीं येवंक जाय. तर जेन्ना आमी येशू क्रिस्तान ताची वाट तयार करूंक धाडला ताका मानून घेतात तेन्ना आमी येशू क्रिस्त जो परत मनशा रुपान हे पृथ्वीर आयला ताका मानून घेवंक शकतले. हांव जीं देवाच्या पुताक ह्या परी मानून घेतात फकत तींच सोर पदवेदार देवा बापाक
जो ह्या पृथ्वीर आपल्या भुरग्याची भेट करूंक येवचो आसा ताका मांडून घेवंक पावतली. मोगाच्यानो, तुमकां हें अजाप कशें दिसत? येशू क्रिस्तान कितें म्हणलां? मार्कूच्या 12व्या आवेस्वरांत आमी हें पळयता. जो फातर बांदप्यांनी साडून दिल्लो तो जालो कोणश्या संदीचो फातर. हें आमकां अजाप कशें दिसूं येत, पूण ही जावन आसा देवाची करणी. ज्या ज्या जाग्यांनी हें सांगतात थंय देवाचो परिशुध्द आत्मो अशें म्हणटा. आमकां ही अजापूत वो विस्मितां कशें दिसत, पूण ह्यो देवाच्यो करण्यो. आमी देवाच्या करण्यां विशीं कितें शिकल्यात? सिराक 30:9 वड 16 आनी 17 हातूंत आमी पळयता. कितलीं अजापवंत सोर पदवेदाराचीं कर्तुत्वां तो थारायता त्याच वेळार सगल्यो वस्तू घडून येतात. दुसरे वड चीत दिवन आयकात. हें कितें आनी अशें कित्याक घडटा तें विचारूं नाका. प्रत्येक प्रश्नाक फावो त्या वेळार जबाब आसा. तर मोगाच्यानो, देवाची कामां गुदाड म्हूण आमी जाणा जावंक जाय. आनी जेन्ना आमकां तांची समजणी मेळना तेन्ना कोणेंच तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक वो खेबडायो करूंक जायना. देवाचें काम म्हणजे हें की जाका ह्या संवसारान नाकारला ताका देवान कोणश्या संदीचो फातर केलो. म्हणटच देवाचो पूत जो कोणश्या संदीचो फातर, देवाचो पूत जो परतून कूड घेवन आयला ताका मांडून घेवप म्हणजे एम्परर इमॅन्युएलाक मांडून घेवप. आनी तो दिता ती सोडवण तुका मेळून घेवंक तुवें ताणें धाडल्या त्या इजायास प्रवाद्याक मांडून घेवंक जाय. हाचे बगोर येशू क्रिस्ताक आनी ताच्या दुसऱ्या येण्यात तुज्यान स्विकार करूंक केन्नाच जावचें ना. मोगाच्यानो, ताच्या पयल्या येण्यात सोम्यान स्पश्टपणी बरोवन दवरलां. आनी जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो. तांचें नांव जावन आसलें जुआंव. तो गोवायकी दिवंक आयलोलो. तो उजवाडाक गोवायकी दिवंक आयलोलो. सगळे जाणात येशू क्रिस्ताक गोवायकी दिवंक. सगल्यांनी ताचे उद्देशीं सोतमांदूंक. मातसो त्या देवाच्या उतराक मन दियात. देवाची खोशी कितें? देवाच्या पुताक तुवें कसो सोतमानचो? देवाच्या पुताक साक्ष दिवंक ज्या एकल्याक देवान धाडला ताचे उद्देशीं तुवें सोतमांदूंक जाय. जाल्यार 2000 वर्सां आदीं कोणें तरी सोतमांदलां. त्या काळाच्या याज्ञिकांनी लोकांक शिकयलें की देवाच्या पुताची वाट तयार करूंक एकलो येतलो आनी तो पिराजिताचो बावतिजम दिवन फुडाकार घेतलो. तरी पूण जेन्ना जुआंव आयलो तेन्ना याज्ञिकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मांडून घेतलो. जुआंवाचो बावतेज स्वर्गांतावन वो मनशांतावन आयला काय म्हूण सोम्यान विचारलें. तांणी एकामेकांताय अशें सांगून भासाभास केली. आमी स्वर्गांतावन म्हणलें जाल्यार तो म्हणटलो तुमी ताचेर विस्वास कित्याक दवरूंक ना. आनी आमी मनशांतावन म्हणत जाल्यार सगलो लोक आमकां फातरायतलो. आतां लोकांनी तांकां फातरावंक कितें कारण जायत काय? त्याच याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्रांनी लोकांक पयलेंच शिकोवन दवरलोलें की देवाचो पूत क्रिस्त येवचे पयलीं सोम्याची वाट तयार करूंक एकलो येतलो. तो पातकाच्या बोगसोण्या खातीर
पिराचिताचो बावतिजम दितलो. हें सगळें शिकयल्या उपरांत तें सारकें न्हय म्हूण ताणें सांगलें जाल्यार लोक तांकां फातरायतलो आसलो. देखूनच ताणें म्हणलें, आमी नकोत. आतां हें सगळें ताणें नाकारूंक कारण कितें? मोगाच्यानो, देवाचे सृश्टी प्रमाणे एक प्रवादी याज्ञिका परस व्हड तो जावन आसा. जावं तो बिस्प, जावं तो पोप वो हेर कोणूय. सुटकेचें पुस्तक तुमी वाचल्यार तुमकां जाणवतलें कशे परी देवान मोइजेसाक आरोन याज्ञिकावून व्हरतो केलो. देवान म्हणलें, तूं मोइसेस आरोणाक देवाचे भाशेन जातलोय आनी तो तुजो प्रवक्तो जातलो. म्हणटच देवाचें उतर देवातावन घेवन आमकां दिता, जो एकलो देवा खातीर उलयता, जो एकलो देवाच्या अधिकारान उलयता, जो एकलो विश्वासी म्हूण जाची देव आपली गवायकी दिता, वसल्या एका मनशाक प्रवादी म्हणटात. देवान ताका धाडूंक जाय. फकत जुआंव बाप्तिस्ता मेरेन प्रवादी आसले. ताचे उपरांत देवान खंयचोय आनी प्रवादी धाडूंक ना. आयज पर्यंत जे कोण सगळे दोंगेपणां करून ह्या संवसाराचेर व्हडलो देखावो करतात, ते सगळे स्वता नेमलोले प्रवादी. ते सगळे खोटे प्रवादी जावन आसात. म्हणटच निमाण्या काळांत देवान आदल्या प्रवाद्यांक परतून धाडूंक जाय. आनी ह्या भाशेन बरे खबरे वरवीं देवाच्या पुताची वाट तयार करूंक देवान धाडला तो इसायास प्रवादी जावन आसा. कित्याक तर ताणें त्या काळार विश्वास करूंक ना. ताणें जुआंव बाप्तिस्ताचेर विश्वास दवरलेलो तर तांकां ताचे खाला रावंक पडटलें आसलें. ताणें जुआंव बाप्तिस्तान उलयलीं उतरां पाळूंक पडटलीं आसलीं. जुआंव बाप्तिस्तान दिल्ली गवायकी तांणी मानून घेवंक पडटली आसली. हें सगळें ताणें मानून घेतलोलें जाल्यार तेन्ना मेरेन ताणीच दिल्ली शिकवण तें पिशेपण म्हणून मानून घेवंक नाकारची पडटली आसली. आतां पासून बसोन आसलोल्या सिंहासना वेले ताणें देवूंक पडटलें आसलें. ह्या भाशेन तांकां सगळी मोहिमा गिरेस्काय सगळें संवसारितें सोडून दिवचें पडटलें आसलें. ना, तें सगळें सोडचें नात. आनी हें सगळें सोडूंक तयार नासले देखून त्या काळाच्या याज्ञिकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी जुआंव बाप्तिस्ताक वो देवाच्या पुताची वाट तयार करूंक आयलोलो ताका मानून घेवंक ना. आयज पासूनय तीच परिस्थिती जावन आसा. तर मोगाच्यानो, देव आमकां एक आस्वासन दिता की देवाच्या पुताची वाट तयार करूंक जी कोण वाट तयार करूंक येता त्या एकल्याक मानून घेनात तांकां देवाच्या पुताक स्विकारूंक वो देवाचो पूत दिता ती सोडवण मेळून घेवंक जावचें ना. म्हणटच देवाच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्याक एकलो आसा जो ताची वाट तयार करता. ताका जियोनांत धाडलोलो. ताणें सद्वार्ता म्हणगे शुभ संदेश म्हणगे सासणाचें शुभ वर्तमान परगट केलें. देवाच्या पुता खातीर ताणें लोकांचो एक जोमो तयार करचो वावर केलो. मोगाच्यानो, होच तो व्हडतो संदेश जो आज आमी तुमच्या फुडें सांगतात. तर भावार्थ म्हणजे कितें तें आमी शिकल्या. तें देवाचें देणें जावन आसा. देव तें एक देणें कशें दिना जाल्यार कोणाच्यानूच भावार्थ दवरूंक जायना. देवान धाडला त्या एकल्याचेर भावार्थ दवरूंक देवान आमकां एक देणें दिवंक जाय. भावार्थ दवरचें देणें. मोगाच्यानो,
आपले कोशे प्रमाणे मनशान चिंतूंक आनी वागूंक देवूच मनशाक उर्बा दिता. देवाची खोशी कितें ताणें येशू क्रिस्ताक विचारलें आनी हें आमी जुआंव 28 आनी 29 वडींत वाचता. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? येशून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. तर देवाचे खोशे प्रमाणे आमी वावरूंक आनी जाका देवान धाडला त्या एकल्याचेर आमी भावार्थ दवरूंक देवान आमच्या सोर्गीच्या बापान आमकां उर्बा दिवंक जाय. त्या पासत सगलीं जांकां सोडवणे खातीर विचून काडल्या त्या देवाच्या भुरग्यांक भावार्थ दवरचें देणें फावो जावं म्हूण आनी हाचे खातीर देवान तांकां उर्बा दिवं म्हूण हांव प्रार्थना